Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Arkan tuka somya jisu, glab tuka somya jisu, mahima tuka somya jisu, vandan tuka somya jisu. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Ishot ko thalabaro shandal riyat ka thalabara bara 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 bara. Oh Lord, shada da 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 da. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh Lord, kashingal rokko thalabara bara 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 bara. Iloro shada la raya katiot ko shangal rogo dolo kurit ka thalabara bara 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 bara. Oh shodo do 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 do. Shila bara 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 bara. Alorot ko tologriot ka shandal riyat ka thalabarot shida da 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 da. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Rit ko thalabara bara 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 bara. Ol rosho do 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 do. Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Master. Glorify, Lord Jesus. Glorify, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Hoglap Jesus, Maima Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Argan Jesus, Hoglap Jesus, Maima Jesus. Stuti Jesus, Aradan Jesus. Hallelujah, hallelujah, Praise you, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. तुमका सर्वांग संजय आम्ही येवकार मागताव आम्ही मागणे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सुरू करूया. हालेलुया. अर्गान जेजू, हगलाब जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया. सुम्या जेजू आम्ही आमकां तुझ्या हाती समर्पित आहोत. सुम्या हर एक लेख आमकां सुम्या तुझ्या हाती आम्ही समर्पित आहोत. तुझे बॉल, तुझी सकत आमचे ते तू वाळे. तुझे पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर या दिसा या सांजेचे वेळी देवोन येवन दी सुम्या. तुझे पवित्र रक्तान आमकां तू दोन नितळ कर सुम्या. हर एकलो आम्ही फातकी जावन आसा सुम्या. तुझे कडेन बोगसाने मागता आमकां सर्वांक तू परिशुद्ध कर सुम्या. तुझ्या रक्तान आमकां दोन नितळ कर सुम्या. तुझे शक्तीन आमकां बोर सुम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू हर एकलो आम्ही स्तुती करया. खंयचे कडेन आमी हजर आसाव, आमी घरा आसूंक पुरो, आमच्या ऑफिसांत आसूंक पुरो, या खंय थावन आमी भायर थावन प्रेयर करता जावंक पुरो, मोबायलार पळयता जावंक पुरो, या आमी कंप्युटरार पळयता जावंक पुरो, खंयच्याचेर तुमी पळयतात जाल्यार मागण्याक आमी जॉयन जावया. प्रेज द लॉर्ड. आमी अर्गां स्तुती करया. तुमकां फावट आसल्यार व्हडल्यान तुमी रावचे कडेन व्हडल्यान स्तुती करयात. हालेलुया. अर्गां जेजू, हगलाब जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. जेजू तुझे नाव सोडवोन दिवचे नाव, पातकांतले आमकां बोगसाणे दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सोडवोन दिवचे नाव, पातकांतले आमकां बोगसाणे दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव, कंतीन बुडटना बुजवण दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव, कंतीन बुडटना बुजवण दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडवण दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडवण दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया, जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया, जेजूक वंदिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया, जेजू करसिया.
할렐루야 गाऊया आम्ही सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया हालेलुया हालेलुया वय जेजूचे नाव जावन आसा सुटका दिवचे नाव भलायकी दिवचे नाव तू खंयच्या सिच्युएशन आसल्यारी खंयच्या दुखीच्या सिच्युएशन आसल्यारी कष्टाच्या सिच्युएशन आसल्यारी जेजूचे नाव जावन आसा सर्व नांवा प्रास वर्थे नाव जेजूक तें नाव दिलां आनी तें नाव आज सकड संवसाराच्या सर्व नांवा प्रास सर्व संगती प्रास वयर उबारलें जावन आसा अधिकार आसलें जावन आसा आनी त्या अधिकार आसलेल्या नांवाचेर हर एक सक्ती हर एक काम हर एक पिडा हर एक दूख हर एक श्राप ताची दिंबी मोडूंक जाय प्रेज द लॉर्ड तुमचे हर एक सर कश्ट आसूं दीत जेजूच्या नांवान आज तुमी फर्मावंक जाय जेजून जेन्ना वारें वादळ आयलें ताणें फर्मायलें वारें वादळ नितळ समाधान जावंक फर्मायलें आनी सर्व शांत जालें आज त्याच नांवान जेजूच्या नांवान जर तर आमी खंयचें वारें वादळ जावं दी खंयचें कश्ट जावं दी आमच्या जिणेंत उरतना जेजूच्या नांवान आमी फर्मावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूचे नांवाक आसा सकत ताच्या नांवाक आसा अधिकार हालेलुया त्या नांवाचेर हर एक आमचें आमकांच आमी समर्पण दिया हर एक आमचें काम हर एक आमचें कुटाम हर एक आमचें सलवणी हर एक आमचें दूख हर एक पिडा शिडा आज आमी समर्पण दिल्या समर्पिया आमी सोम्याच्या नांवा मुखार जेजूच्या नांवा मुखार हालेलुया 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 रामा शखा बाला जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव शैताना विरोध झुजोक दिवचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव शैताना विरोध झुजोक दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापाचे नाव पिडे शिडे ताव आमकां गूण करचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव शैताना विरोध झुजोक दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापाचे नाव पिडे शिडे ताव आमकां गूण करचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजाप घडचे नाव हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या वंदिया जेजू वंदिया हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या वंदिया जेजू आला बाबा 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 हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया जेजूच्या नावा मुखांतर हर एक पिडा शिडा बगून यावा हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया गाऊया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया हल्लेलुया गाऊया जेजू हालेलुया हालेलुया बोला बाबा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Thank you, जेजू म्हणटा तो मरणांतल्यान उठल्या उपरांत जेजू अशें म्हणालो जेजू म्हणालो कितें म्हळ्यार सर्व अधिकार सर्गार आनी संवसारार आनी धरणी फांदार हर एक अधिकार म्हाका दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक तो अधिकार दिला जेजून तो सर्व अधिकार जो अधिकार
मनशान होगडायल्लो, पातका वरवीं होगडायल्लो तो अधिकार सैतानाच्या हातांत आसलो आनी मनीस सैतानाच्या गुलामपणाचेर पातका वरवीं आसलो तो अधिकार ताणें पाठीखान गेला. जेजू ते डिक्लेअर करता सर्गार आनी संवसाराचो अधिकार आनी सर्व सक्तसो अधिकार म्हाका दिला म्हूण जेजू डिक्लेअर करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या पयलीं आमी पळयता जेजूक टेम्पटेशन येताना ताका टेस्ट आसली, त्या वेळार सैतान ताका नाडटाना म्हणालो संवसार पळय, संवसाराक पुरो दाखोवन म्हणालो पुरो संवसार म्हज्या हातांत आसा, तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका तूं दिंबी मार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तूं म्हाका दिंबी मार म्हणालो. आनी जेन्ना जेजू म्हणालो देव बापाक तुवें आराधन करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळा जेजू आनीक कुर्सार मरूंक ना, त्या वरवीं अशें सैतानाक म्हणूंक जालें. पूण जेन्ना जेजू कुर्सार मरून सर्व पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरलें आनी त्या जैता वरवीं जेजूचें नांव आज आमकां दिलां. तें आमकां पर्सनली आमी काणयोंक जाय. हर एकल्याक आमी पर्सनली काणयोंक जाय. आमी आमकांच स्वता तें नांव काण घेतना त्या नांवांत आसा सकत. हालेलुया. बेश्टें जेजूचें नांव बेश्टें उसारचें न्ही, त्या नांवाची आसची सकत आमी जोन काण घेवन जेन्ना आमी तें उसारता आमच्या सर्व संगतींचेर, आमच्या सर्व सिच्युएशनांचेर तें नांव आमकां जैत दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. खालचो तान आमी गावया. जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. थँक यू जेजू तुझे नाव सासनीक मोग दिवचे नाव, पेल्यांचो मोग करूंक आपोवणे दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सासनीक मोग दिवचे नाव, पेल्यांचो मोग करूंक आपोवणे दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सर्गी वाट दाखोवचे नाव, सताचे जिवीत शिकोवन दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव वाट दाखोवचे नाव, सताचे जिवीत शिकोवन दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सासनीक दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव बापान दिल्ले नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू सासनीक मोग दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव बापान दिल्ले नाव. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू वंदिया. हालेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. The name of Jesus. हालेलुया गावया आमी सोम्या वंदिया जेजू वंदिया. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया गावया Sophia Garcia, Jesu Garcia. Hallelujah, Gabyami, Sophia Garcia, Jesu Garcia. Hallelujah, Gabyami, Sophia Garcia, Jesu Garcia. Hallelujah, Gabyami, Sophia Garcia, Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Argan Jesus, Argan Jesus, Argan Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति करिए, आराधना करिए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. आमच्यामध्ये कोणी एकलो तांच्या लंग्सांत उदक भरून जावन दी, कित्या वरवीं जावन दी, तें
ताचे वरवीं ताका लंग्स रिलेटेड इशू पॉप्साक रिलेटेड इशू ताका आसा सिकनेस कलंगी आसा पूण जेजू ताका आपुरतेत आसा आनी ह्या वेळार ते भलायकेचें प्रोसेस सुरू जातात आसा तें क्रमेन संपूर्ण गूण जावंक तुमी मागा जाय आनी तें कंप्लीट गूण जातलें जर तर कोणी तुमच्या मदें आसा जाल्यार आनी ह्या मनशाक तुमी मनशा खातीर तुमी मागोन आसात जाल्यार हें तुमी क्लेम करून काणगेत हालेलुया हालेलुया शाथारामा साथेरेबा शेरेला बाथारियांदा थँक यू जीसस हरगान जेसू हालेलुया 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 देवाचें उतार म्हणटा कीर्तन 20:8 7वी ओळ सर्वेस पर मुझे बोळ आनी डाल सर्वेस पर मुझे बोळ आनी डाल ताचेर मुझे काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो मुझे काळीज उल्हासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दिता आज आमी अर्गां दिवंक जाय गायनांनी आनी स्तुती करन कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर जावन आसा आमचें बोळ आमकां बोळ जाय कित्याक म्हळ्यार ह्या वेळार मस्त संगतींनी आमी बागोन या मस्त संगतीन आमकां बागावन धरलां आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मस्त संगतींनी आमी थकोन गेले आज आमचें आदलें बोळ सर्व तें पुरो मोडोन पडलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमकां जाय बोळ आमकां जाय सकत कली सकत आमकां जाय ती जेवणां मेळची सकत न्ही या कितें खाण पिवण पिवून मेळची सकत न्ही ही जावन आसा सर्गींची सकत ती आमचे थंय आमी ती भोगतना तें आमी भोगूंक पावता तें बोळ ती सकत आमी भोगतले हालेलुया आनी जेन्ना ती सकत आमचे भितर आसता कितेंय आमकां बागोवंक जावं आड करूंक जायना नथींग कॅन स्टॉप अस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे थंय कितेंय उणेपण आसल्यार कितेंय अडखळी आसल्यार देवाची सकत जेन्ना आमचे थंय भरता तेन्ना आमकां धैर्य मेळटा पवित्र आत्म्याची सकत ती धैर्य दिवची सकत जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाचें उतर म्हणटा सोरेस परस मुजें बोळ आनी मुजें डाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही सकत आमकां मेळोवंक आमी आज मागा जाय प्रेज द लॉर्ड आमी स्तुती करी जाय अर्गां दी जाय आनी जेन्ना आमी अर्गां दिता ही सकत आमचे ते सड आनी सड बरोवन वमतात ती आनी जेन्ना ती सकत ती बरोवन वमतात कितेंय आमचे विरोध येवं दी खंयचे वायरस येवं दी ते कांय जायना हालेलुया आमकां खंयची पिडा लागना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय एक सुपर नॅचरल सकत आसा हालेलुया हालेलुया ती नॉर्मल सकत न्ही हालेलुया संवसारान दिवची तरी सकत न्ही ती जावन आसा सर्गींची सकत बोळादीक सकत हालेलुया 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 दुस्मनांक विरोध रावची सकत आनी धैर्य दिवची सकत पवित्र आत्म्याची सकत हालेलुया प्रेज यू लॉर्ड अर्गां जेजू हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस आमी हें गीत गात आसतना अर्गां दिवन स्तुती करन देवाची सकत मागून आमी मागया हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस अर्गां जेजू हालेलुया शखा बाबा बासाच्या देण्याने जर तर आसा बासाच्या देण्याने तुम्ही अर्गां दिवन स्तुती करून स्तुती करियेत हालेलुया 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 अर्गां जेजू सत्यान आमकां बोर सोम्या हर एकल्याक आमकां सत्यान बोर आमचे सकत हिरोवन गेल्या सोम्या आमच्या कश्टा वरवीं आमच्या दुखा वरवीं आमच्या सलवणे वरवीं सर्व आमचें बोळ मोडोन पडलां सोम्या पूण तुजें बोळ जावन आसा सर्गींचें बोळ उणें जायनातलें बोळ पवित्र बोळ त्या बोळान आमकां बोर सोम्या आमचे देन तुजी सकत वाडय सोम्या हालेलुया 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 ಸಾಧ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿ
ಜಾರಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ. ಯೋರ್ದಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಜಾರಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father. वस्तू विषय आमच्या हातात जायना. वस्तू विषय वस्तूपटी लोक म्हणून असता. वस्तूपटी मागणे करा ब्रदर म्हणून असता. आमच्यान जायना. आमच्यान या मागीर सुसूंक जायना. वस्तू म्हणजे तकले वयर आसा. काम तकले वयर आसा. सिच्युएशन म्हजे हात सुकून गेला. म्हज्या कंट्रोलाचेर बिलकुल ना. ह्या खातीर मागा म्हणून मागणे विचारतात. आज कितेंय तुज्या हाती ना जाल्यार तुज्या हाती आसल्यार तुज्यान कितेंय करी येता. हाले म्हणी करन काम करन कश्ट काडी येता. पूण तुज्या हाती तें जर तर ना तें सोम्यानच करीत आसा. सोम्याक असाद दी म्हणल्यार खंयचेंच ना. देवाचे जर म्हणटा खंयचेंच ताचे वरवीं असाद म्हणल्यार ना. त्या देखून आमी सोम्याचेर आमची सर्व आशा सोम्याचेर दवरून आमचो भावार्थ सोम्याचेर दोन ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया. तुजें तें असाद जावन जें खंयचेंच ना सोम्या. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू म्हाका तुज्या हातान समाधान दिता सोम्या. ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದೇ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿಸಿದೆ. ಕಡಲ ಮೇಲೆ ನಡೆದೇ ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿಸಿದೆ. ಸೈತಾನನ ಜಜ್ಜಿರುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಸೈತಾನನ ಜಜ್ಜಿರುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. गुलामपणान आमी शिरकोन पडल्या जावन आसतना तुजी सकत आमकां संपूर्ण सुटका दिता सोम्या. वस्तूपटी आमच्यान भायर येवंक जायनातल्या प्रॉब्लेमांनी आमच्या तावन फाटी काडूंक जायनातल्या सिच्युएशनांनी आमी शिरकाल्या सोम्या. पूण तुज्या सक्तीन आमकां तूं भायर काडूंक शकताय. तुज्या अजापाच्या सक्तीन सोम्या तूं आमकां वयर काडटाय आनी आमकां तूं सुटका दिताय सोम्या. तुजे अजापी सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर हर एक जो कोण आमी कश्टांत आसा ह्या वेळार तुजी सकत आमची ती दाखय. ते सक्तीन आमकां तूं सुटका दी आनी आमकां भलायकी दी. आमकां सुटका दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया. Praise you Jesus. Thank you Lord. Free in the name of Jesus. ಸತ್ತು ಎದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮರಣವಾಗೆದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಎದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮರಣವಾಗೆದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರ ತರುವೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಂತರ ತರುವೆ ಎಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पवित्र सकत या वेळार आमचे ते आमच्या कुटुंबाच्या सिच्युएशन वाळून दिसून या. सर्व पिढी असताना समाज दिला सोम्या.
तुझ्या पवित्र रक्तान तुझ्या अभिषेकित हाताने तांकां सर्वांक आपूण ह्या वेळार हर एकल्याक सुटका दी म्हणून आमी मागता पवित्र नावाच्या बळान तुझ्या पवित्र रक्ताच्या बळान सगळी असाध्य जाल्ले खंयचीच ना सोन्याच्या हाती जेजूच्या नावान ह्या वेळार संपूर्ण सुटका आमी मागता संपूर्ण सुटका संपूर्ण बळाकी म्हणून मागता हालेलुया हालेलुया स्तुती करूया आराधना करूया हालेलुया 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 Thank you Jesus praise you Lord Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. मस्त गॅसची कथा होणार पोटांत आणि फाटल्यान फाटी कडेन दूख आसून आनीक मस्त इरिटेशन आसून कोणाक एकल्याक असले सिम्टम्स आसात ते गॅस्ट्रिका वरवीं जावंक पुरो पूण जेजू ह्या वेळार तुका आपूट दित आसा आनी संपूर्ण सुटका दित आसा ह्या वेळार दूख आसा मस्त तुज्या कुडीन दूख आसा ह्या वेळार जेजू तुका आपूट दित आसा जर तर ते तुका यू रिसीव इट इन जीजस नेम आनी तूं संपूर्ण सुटका म्हणून मागया हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी सेट फ्री बी हील्ड इन जीसस आनी एकल्याक कोणाक एकल्याक पांयाची दूख आसा जॉइंटा कडेन पांयाच्या पांदा दूख आसा एका पांयान दूख आसा ह्या वेळार ती दूख संपूर्ण सुटका दित आसा स्वामी जेजू संपूर्ण आपूण तुका गुण करते आसा हालेलुया गुण करची सगळ्या तुज्या ती वाळते आसा हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 40:6 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ तो आमचो आसरो जावन आसा आनी आमचें बळ जावन आसा कश्टांच्या आकांतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार आमकां जेन्ना कश्ट आसतात आमकां आकांत आसतात आमी कोणाक हात उबारूंक जाय आमी देवा थंय हात उबारूंक जाय आनी बोब मारूंक जाय जर तर पिडा शिडा आसा आयची सिच्युएशन तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा कोविडा निमती आनीक पिडे शिडे निमती वायरला निमती मस्त जण वत धाडून आसात मरणा कडेन आनीक जिवना कडेन वत धाडून आसात आनी तांकां हर एकल्याक कोण जावन आसा भलायकी दिवचो आनी कोण जावन आसा सुटका दिवचो देव जेजू जावन आसा सुटका दिवचो देव जर तर आमकां सर्वांक हे सर्व दुखीची पिडे शिडे तावन सुटका जाय संपूर्ण आमच्या देशाक सुटका मेळची आमी मागा जाय हात उबारून हर एकल्याक आमी मागा जाय सोम्याची काकूत आमी मागा जाय आनी जेन्ना आमी मागता हर एकलो आमी मागता तेन्ना कितें जाता आमी सांगात म्हणून मागले मागणे सोमी आयकता आनी आमकां आमच्या राज्याक आमच्या देशाक सुटका दिता हालेलुया देखून देवाचें उतार म्हणटा देखून भुंयखांपात जाल्यारी दोंगर दर्याचे गुंडायेंत परतीत जाल्यारी दर्याचें उदक गरजून गणीत जाल्यारी आनी ताचे उसांबळ्यान दोंगर तरततीत जाल्यारी आमी भियोवचें नांव जर तर आमी देवाचेर पातयेवन आसां जर तर सोम्याच्या नांवाचेर आमी पातयेवन आसां सोमींचो आमचो आसरो जावन आसा तर आमी काल्याकच भियेचें म्हणना हालेलुया आमकां आकांत नाका म्हणटा देवाचें उतार जर तर तूं आकांतांत आसाय भियोवन आसाय सिच्युएशन कितें करचें म्हूण तुका कळीत ना ह्या वेळार सोम्या थंय तुका समर्पण दी संपूर्ण रितीन समर्पण दी एक आमी दोळे दांपया खंयचो आकांत तो जावन आसा खंयचें भें जावन आसा सर तूं सोम्याक समर्पण दी सोमी जेव जावन आसा सुटका दिवचो दी तुज्या पातक्यां खातीर ताणें तुजे कश्ट तुजो शिराप ताणें कुर्सार वावयलो तुका सुटका दिवचे खातीर आज ती सुटका तुका मेळटे आसा संपूर्ण रितीन समर्पण दी तुजें कुटाम समर्पण दी तुजो आकांत तूं समर्पण तुजें भें तूं समर्पण दी आनी ह्या वेळार सोम्या कडेन माग सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो आसरो म्हजें बळ धैर्य दिवचें म्हजें खोटें तुजी पवित्र सकत म्हजेर वळोवन येवन दी आतां ह्या वेळार तुजी पवित्र सकत म्हजेर येवन दी सोम्या हे पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये हालेलुया
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸು. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಓ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಸುರಿಸಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಸುರಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆತ್ಮನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು. कोणी एकलो खंयचे की ब्लॉक आसले ते क्लियर जावंक मागता आसा कामा कडेन की
या खंयचे एक तुम्ही प्रोजेक्ट करचे खातीर तुमकां मस्त अडखळी आसात ह्या वेळार त्या अडखळीत हांव सुडका दितेत आसा एक कोणा एकल्याक सुडका मेळटत आसा ह्या वेळार आनी एकल्याक मस्त टेन्शन आसा खाल्याचें बी टेन्शन मस्त टेन्शन आसा मस्त तकली वण करतात आसा हितून सोमी म्हणटा सक्कडी तूं म्हज्या हाती सोड सोमी जावन आसा तुजो आसरो आनी ह्या वेळार तूं समर्पण दिताना सोम्याचें सगळें तूं मागतना तें सक्कडी सोमी सोडून व्हरता म्हूण तुका बासावणी दिवन आसा हालाबा शांदारामा खाबालाबा शिरेरेबा थारेरिया संदारा ओराबा आनी एकल्याक कोणाचें खाल्याचें बें आसा फाटीं हांवें तशें केलां आतां काल जाता कोणना म्हणलें बें आसा खाल्याचें सिच्युएशना वरवीं तुका बें आसा ह्या वेळार सोमी म्हणटा तूं समर्पण दी ताका एक वाट हांव आयती करता म्हणटा सो ताचे तातूंत भायर येवंक एक वाट आयती करना सो सोमी थँक्यू लॉर्ड थँक्यू आराधने हर एक काळ जाता स्तुती करूया काळ जाता अर्गां दिया काळ जाता आमी स्तुती करूया ह्या वेळार तुमी तुका आपूण आसा तुज्या समाधान तो जावन आसा तुका सकत दिवन आसा तुका भलायकी दिवन आसा थय मला 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 शता मला रतक 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 नीने नन जीवा नीने नन स्नेह नीने येशुवे आराधने लोकाल जातो आराधने 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 तेलेरे 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 खाल जातो आम्ही स्तुती करूया हरा शक्का खायला 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 आराधने 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 येशुवे आराधने 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 आत्मने आत्मने बन्नीरी आत्मने बन्नीरी आत्मने बन्नीरी पीरी बोलो बाबा 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 खाली सुनो मैं कर सुनिया उन्हीं को सुनो मैं सुन संपूर्ण रीति संपूर्ण रीति में मैं कर सुनिया खाली सुनो समर्पिता जे कुठ हम तुका समर्पिता जे बुरगेन तुका समर्पिता जे ऋणी तुका समर्पिता सोमिया तू नवे कर सोमिया संसाराचे रूप तू नवे कर सोमिया आमच्या देशाचे रूप तू नवे कर सोमिया आमच्या राज्याचे सगळे रूप तू नवे कर सोमिया भलायकी देव सो देव तुझा होना सुखा देव सो देव तुझा होना अर्गान Jesus हालेलुया हालेलुया वर्शिप यू जीसस लव यू महिमा जीसस आराधने Thank you, Lord. Worship you, Lord. Aradhane Yeshuve, Aradhane Thank you, Jesus. Aradhane Atmane Aradhane Aradhane Yeshuve Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. थोडं वेळ आम्ही ऐकूया आणि त्याचे उत्तर आज ऐकत असताना आमच्या जिवितांत जावं एक घडिता देव आमच्या बऱ्याक पडशें करतलो म्हणल्यार भावार्थ आमी घट करुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आज देवाच्या उताराचं ऐकूया ह्या संवसारांत तुमी पळयत आसात जायते तुमी न्यूज आयकतात आनी कितें आयकत आसात पूण ह्या संवसारांत अशें कित्याक घडटा हाका कारण कितें
देवान संसार कितें सोडून सोडला गे कित्याक अशें घडटा आमच्या जिवितांत कित्याक हें सगळें आमकां आयकूंक मेळटा कित्याक इतलो लोक मरण पावता आमची सबालां मस्त आसात पूण थोड्यांक मात्र आमकां जाप मेळटा थोड्यांक जापच मेळना तर आज थोड्यांचे सवाल जावन आसा लास्टाक देवूच आसा गे खंडीत जावन आज देव आसा ह्या देवाचें काम कितें हें थोडो वेळ आज आमी नियाळ करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसा तो देव तर देव नातलो जाल्यार आज आमकां उजवाड नातलो सूर्य नातलो नखेत्र नातली ही आकाश नातली पृथ्वी नातली तर हें सगळें कारण देव तर देव आसा जाकोबाचें पत्र सांगता पयलो अध्याय 17वें वाक्य जाकोबाचें पत्र पयलो अध्याय 17वें वाक्य सांगता हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणी सर्गीत हांव येतात हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणी सर्गीत हांव येतात ह्या सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापात हांव सगळ्या उजवाडाक मूळ कारण जावन आसलेल्या बापात हांव तें देवून येता देखून त्या बापा थंय बदलावणच ना बदलावणेची सावळी लेगून ना देखून देव बदलना देव आदी आसलो तसो आतां आसा आनी मुखार आसतलो देवाक बदलावणेची सावळीच ना आमी खंयच्याय रितीनी देवाक सवाल घालूंक सादत ना कित्याक म्हळ्यार आमी तितली किरकोळ मनशां आमी कोण देवाक सवाल घालूंक ह्या आमी देवा खातीर केल्लें कालें आसा देवान जाल्यार आमच्या खातीर हर एक संगती केल्यात हो सगळो संवसार तुज्या आनी म्हाज्या आतां रचून ताणें दिला दिसा उजवाडाक सूर्य असो उजवाड आमकां ताणें दिला रातच्या संद्रेम असो उजवाड ती सोबीत नखेत्रां ते सगळे मळबाचे सगळे आकाश आनी ह्या पृथ्वीर आमकां जाय जाल्लें सगळें खाण जेवण वारें हें सगळें उदक पिवंक नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक करपा हें सगळें देवा तावन येता तर आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कितें आसा देखून देव दितना भरपूर मापान देता हिंदीन एक गाद आसा न्ही जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है म्हणून खंडीत जावन तो दितना उदार मापान तो दिता आनी ताचो हात मोठवो न्हय देवाचो हात मोठवो न्हय इजाया प्रवादी आमकां सांगता 50 आनी 9 अध्याय पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्य इजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पर असो हात तारण करूंक सकना तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आयकूंक सकना तितले बरे न्हय बगार तुमच्या अपराधा वरवीं आनी तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळासार जाला तुमकां आनी तुमच्या पातकांनी तांचें तोंड तुमी लिपयलां हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना म्हणटा प्रेज द लॉर्ड पळया तुमी पळया संवसारा इतलें पुरो आयलां जाल्यार हे कस्त हे पुरो उणेंच म्हणयत कित्याक संवसार तितलो पातकान बुडोवन गेला आनी लोक पळया आमचो तो क्रिस्तांव लोकूच आज मागण्यांत कितलो मुखार आसा पळया मागणें कोणाक नाका बारीक कस्तांनी कांय कुटुंबाचें मागणें केल्यार केलें नाल्यार ना कितलो वेळ आमी मागण्यांत करसिता आमी सांगता इतले कश्ट कित्याक येता तें येता हें येता कित्याक जालां अशें जालां सवालां हाका जाप सोदून काडल्यार हांव आनी तूं कितलें मागता न्ही ह्या संवसाराच्या बचावे खातीर ह्या संवसाराचे लोक इतलो कश्ट जाता त्या लोकांक सुटका मेळचे खातीर ही सगळी पिडा शिडा आयिल्ली कितें ह्या संवसारांत फाटी वेचे खातीर आमी कितलें मागता आमच्या मागण्याचो बळ कितलें आसा आमची जिणी कितें आसा आज आमी तें चिंतून पळयल्यार मुखाच्या भावा आनी भयणी आमची सवालां कांय उणी जातीत कोणना देखून उत्पत्ती ग्रंथ सांगता 17वो अध्याय पयले वाक्य जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 सांगता अब्राम असो देव तो अब्रामाक 99 इयर्स जाताना 99 वर्साच्या प्रायर सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो आनी ताका सांगी लागलो हांव सर्वेस्पर सर्व पदवेदार देव म्हजे उजेर चल आनी निश्कळंक राव देखून आमचे मागणे देवान आयकचे जाल्यार ह्या देवा कडेन आमचो संबंद आमी बरो करून जोड काडून घेवचे आमकां देवाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करचें भाग मेळचे हे मेळचे जाल्यार आमी सर्वेस्परा उजीर आमी चलचे ताच्या समकार आमी चलचे
आणि निष्कळंक जिनी आम्ही सारीचे. दोन सांगते, एक सर्वेस्परा सांगता आम्ही असंच आहे आणि ताचे सांगता सलज आहे, आणि दुसरे निष्कळंक जिनी आम्ही जिवंक जाय. त्या दाळ आम्ही मागले सगळे देव आमकां दिता. देखून एकल्याच्या मागणे ह्या संसार बदलूंक पावता. पूण आज आमी पळोवंक गेल्यार देवाच्या उजेर चलचो आनी निष्कळंक रावचो मनीस कोणी आमकां दिसना. कोणी आमकां दिसना. खंडी जावन आमच्या मदें कोणी आसचें ना म्हाका दिसता. देखून देवाक पळयचें जाल्यार आमकां एक नितळ जिणी आमी संवसारी जियेचे. मस्त जाणांक एक देवाक पळोवची आशा. देवाक पळयचे, देवाक बघचे आनी देवाचो मोग आपणायचे आनी देवाचो लागशिल्ल्यान आमी पाटलाव करचे. ही सगळी आशा हर एकल्याक आसा. म्हाकाय आसा, तुकाय आसा. पूण नितळ जिणी हाका गरज. इजाया प्रवादी 1 अध्याय 15 आनी 16 वाक्या. इजाया प्रवादीचे ह्या ग्रंथांत 1 अध्याय 15 आनी 16 वाक्य. तुम्ही तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता. जायती प्रार्थना तुम्ही केल्यार हांव कान दिवचो ना. तुम्ही जेन्ना प्रार्थना करतल्यात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हाताच नितळ नात. सांब पावल सांगता, तुमचे नितळ हात मागण्यांत उबा राहा, तेन्ना देव तुमच्या हर एका मागण्याक जाप दितलो. आमच्या हात नितळ ना, निर्मळ ना, आमचें मन नितळ ना, आमचें काळीज नितळ ना, खंय नाल्यार खंय इल्लेशें खोटेपण आसात ते का मनशां थंय, तर आमी कित्याक देवाक पळोवंक शकना. म्हळ्यार ह्यो पुरो अडखळ्यो आमचे थंय. म्हज्या जिवितांत ही अडखळ्यो आसात, तुज्या जिवितांत ह्यो अडखळ्यो आसात. देखून तुमचे हात रक्तान भरल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुमकांच तुमी दुया नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा आनी वायट करिनाकात. वायटाच्यो संगती सांडा. एकामेकाक खबरो उलोवचे, एकामेकाची निंदा उलोवचे, एकामेकाक हिंसूचे, हे सगळें देवाक मानवना. ताचे बदलाक आमी एक मनीस खोटेपण आदारता, हे तुजे विरोध आसा, ताचे खातीर दिंबीर पडून मागचें म्हजें आनी तुजें काम. देदाळा देव आमच्यो मागण्यो आयकता, त्या मनशाक परिवर्तन करता. देखून आमी क्रिस्ताची जावन आसा. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 3 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 3 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. जेजू सोम्यास देवास तावन आयिल्लो तो देवाचो एकलोच जनीत पूत आनी त्या क्रिस्ताचे आमी क्रिस्ताची वय जाल्यार आनी क्रिस्त देवाचो, तर आमी एकवटांत ते दळा आसता. आमी क्रिस्तांत कितले एकवटीत रावता तितले आमी देवा थंय एकवटान रावता. कित्याक क्रिस्त सोम्यास देवाचो आनी आमी क्रिस्ताची. देखून आमकां तो पवित्र आत्म्यान मागता, एनॉयंटिंग करता. धर्मदूताची कृत्य पुस्तक आमी वाचल्या 10 अध्याय 30 आनी 8 वाक्या. Acts chapter 10 verse 38 सांगता, देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन देवान जेजूक मागलो. ह्या विशयी ते तुमी आयकलां. आनी मागल्या उपरांत कालें जालें, तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो आनी देवस्ताराच्या पदवेक आसलेल्यांक बरें करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. जेजू सांगता कसो सरेस्पर देव वावुरलो. दीस आनी रात म्हणले बरी ताच्या सांगता ताणें वावर केलो आपल्या पुताक ह्या संवसारांत जैत येवन करच्या. आनी तशेंच आमी जेजू सांगता आसांव जाल्यार आमचे सांगताय देव दीस आनी रात म्हणले बरी वावुरता, आमकां ह्या संवसारांत जैत जोड दिता. देखून ह्या सगळ्या संवसाराचेर जैत आमी जोडीचे जाल्यार, आमी ह्या कोरोना व्हायरसार जैत जोडीचे जाल्यार आमी नीज क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक जाय. नीज क्रिस्ताचे पाटलावदार आनी तसो नीज आमी काळजांत मोग करचे ताची भुरगीं आमी जायच. आनी तसो पाटलाव केल्यार मात्र आमी एक नितळ जिणी जिवंक जाता, एक कृपेन बरोवंक जाता. आनी मैजे सांगता कसो देव आसलो पळया. गणन पुस्तक 20 अध्याय 1 ते 11 वाक्य तुमी वाचून पळया. हांव एक वाक्य मात्र 8वें वाक्य हांव वाचता. तुजी बेदकाटी घे, उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपाक उदक दिवंक फरमाया. तुमी कडपांतल्या उदक वाळशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी ताच्या गोरवांक पिवंक दितल्यात. सरेस्पर देव कसो आसलो मैजे सांगता. आमकां चिंतू घे 7 जाणां मोगाच्या भावा आनी भयणी.
तांचो तो संबंध जेन्ना जेजू रुपांतर जाताना जेजू कडेन उलोवंक आयले एलिया आनी मोइसे, तर ते कितले भाग्यवंत, कितले ताणें ह्या संवसारांत देवाचो संबंध दवरलो. देव कशें मोइसे सांगता वावुरलो, देव कशें आरोना सांगता वावुरलो, देव कशें ताच्या पुता जेजू मारिपाक ह्या संवसारांत वावुरलो. तशेंच आमची नितळजिणी आमी देवा मुखार समर्पण करून दिता जाल्यार देव आमचे सांगताय तशेंच वावरता, तशेंच वावरता. कशें आज आमी अनुभव जोडीचे, देवाचें आजरपण आमी जोडीचे, देवाचे अभिषेक आमी जोडीचे. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक एक उतार आमी क्लेम करून मागतना आमकां अभिषेक जायचे, आमकां एनॉयंटींग ते मेळचे. कशें देवान मोइसेक मागलो, कशें आपल्या पुता जेजूक तूं मागलो, तशें म्हाकाय तुकाय मागता. आनी ते आमच्या जिवितांत येवची ती 3 वादळां, ती थंड करूंक आमी शकतल्या. आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या जिवितांत ही 3 वादळां येतात. आनी तुमच्या जिवितांत येदोळूच आयल्यान, म्हज्या जिवितांत आयल्यान ती हे सगळें ह्या वादळांतले भायर येचे जाल्यार आमकां देवाचो लागशिल्ल्यान आमी फाटलाव करीचे. जोआचें पयलें पत्र 2 अध्याय 16व्या वाक्यां 1 John chapter 2 verse 16 सांगता, संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी आनी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत सगळें बापा हातावन न्हय, बगार संवसारांतावन येता. ही 3 वादळां आमच्या जिवितांत आयलेली. एक रक्तमासाची वंदवणी, ह्या कुडीक आमकां कितले कुशलकाय भोगूंक जाय पळया. ह्या कुडीक जाय जाल्यार आमी दिता. ही रक्तमासाची वंदवण्यो रावणान आमकां येवची ती सड आनी सड ताळण्यो, टेम्पटेशन आमकां कुडीक लागून येतात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे पयलें वादळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवचें हें रक्तमासाचें वंदवणी. आमकां पळयलें हाचे वयर जैत व्हरून बारीक आसता. आमकां हाचे वयर आमी जैत जोडटा जाल्यार, हें वादळ आमी थंड करता जाल्यार, मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू पयनार आसतना, त्या दर्यांत पैन करनासतना वारें वादळ उडटा आनी आपोस्तल सगळे घाबरतात आनी जेजू उठयतात आनी जेजू उठता आनी सगळे वादळ थंड करता. आमच्या जिवितांत, आमच्या संवसारी जिवितांत जेजू आमच्या संगता पैन करता, जेजू आमच्या संगता आसा. आनी ताचे कडेन मागल्यार आमकां आयलेल्या कुडीच्यो ओडण्यो, ह्यो ताळण्यो, हे टेम्पटेशन, हे वादळ जेजू थंड करता. तेन्ना मात्र ह्या कुडीच्या ओडण्याचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर आमच्या जिवितांत जेजू ना, भायर आसा तो, आमी मागता पुरा करता, पूण जेजू आमच्या भायर आसल्यार आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो थांबोवंक आमच्यान जायना, हाचे वयर जैत व्हरूंक जायना. आनी एक मनीस पडता कुडीच्या ओडण्या वरवीं आनी ह्यो कुडीच्यो ओडण्यो देवाक विरोध म्हूण सांगता. देखून देव आमकां कुमक करता. देव आपल्या पुताक आमच्या संगता दवरूंक आशेता. आमी तर जोडकान घेवचे न्ही ताचें हजरपण. आनी दुसरें वादळ जावन आसा दोळ्यांची पुसलवणी. आमकां खंय खंय व्हरता ही दोळ्यांची पुसलवणी. आमच्या जिवितांत आमकां एक फातकाक कारण जाता. आमचे दोळे, दोळ्यांत असले ते लस्त, दोळ्यांत असलेली ती पुसलवणी पळयल्लें जायचें. आमकां कोणाच्या घरा गेल्यार तांच्या घरा कितें आसा, आमच्या घरा हें जायचें. कित्याक आमकां हाचे वयर जैत व्हरूंक जायना. ही दोळ्यांची पुसलवणी आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां मारेकार फतका करून पावयता. देवाची अजरपणांतून आमकां भायर उडयता, पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आज आमी ह्या दुसरें वादळ जावन आसा दोळ्यांची पुसलवणी, हाचेर आमी जैत व्हरचें. हाचेर जैत व्हरचें जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवचें सगळें पॉझिटीव पळयचें, नॅगेटीव पळोवंक जायना. खंयचे गरज आसा तें मात्र पळयचें. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी, फातकांत कशें पडतो आमी. सकाळीं जर तुमी वॉकाक येतात, ह्या सकाळीं खंय मनी एका मार्केटीक येतात, खंय एक मॉलाक येतात, खंय येतात, जावंक पुरो आमकां कुडीची ओडणी आमकां जावंक पुरो, सेक्शुअल डिझायर्स आसा जावंक पुरो, जावंक पुरो हे पियोवणी आसा जावंक पुरो. तूं एक व्यक्ती मुखार दिसतना एक पटी तुवें दोळ्यान पळयताय, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण टेम्पटेशन येता तुका मोतीक आनी प्रत्येक तूं त्या स्त्रीक पळोवंक येताय. ह्या सोरो पिवन तुका टेम्पटेशन येता, पिया म्हूण भोगता. एक पटी पळयल्या कांय प्रॉब्लेम ना. दुसरे पटी तुका टेम्पटेशन येवन ताचेर दिश्ट घालताय जाल्यार ती सकत तुजे भितर रिगता आनी तुका दोळ्यांचे पुसलवणे वरवीं टेम्पटेशन येवंक सुरू जाता. तुका कशें म्हणी कर्ण तें पिवंक. पळया
आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत आमकां एक विकनेस म्हणलें आसा, वीक पॉयंट्स आसात. पातका कारण थोडे वीक पॉयंट्स हर एकल्याचे आसा. म्हज्याय जिवितांत आसा, तुज्याय जिवितांत आसा. आनी हे खंयचो वीक पॉयंट म्हणून सैतान बरें करना. जर तुका स्वरेप्यांची आशा आसा जाल्यार तुका चेडवां दाखयना, त्या दादल्या दाखयना, ते गरजनान तुका टेम्पटेशन खंयचे म्हणून तांकां गोत्ता बरें सैतानाक, तेन्ना तुज्या दोळ्या मुखार हाडून घालता. जर सेक्शुअल डिझायर्स तुमकां आसत जाल्यार सैतान तुमच्या मुखार सोरो हाडिना, संवसाराचे वस्तू हाडिना, ते चलीत धाडटा, स्त्रीत धाडटा, जाल्यार ते टेम्पटेशनाक तो पडटाय. सैतान बरें करना आमच्या विकनेस मोगाच्या भावांनी, हें समजून काणगेचें. देखून आमचे वीक पॉयंट सैतानाक सोडून दिवन वचो. हाचे वयर आमी जैत वरयचे जाल्यार आमी जेजूक पळयचे, जेजू सांगता रावचे. आनी एक पटी खंयची वस्त पळय, दुसरे पटी ती पळोवंक तुजें मन करता जाल्यार तूं टेम्पटेशनान पडटाय. आनी ती सकत, त्या वस्तून ते असली सकत, त्या स्त्रियेत ह्या दादल्या ते असली सकत तुज्या दोळ्या मुखांतर तुज्या कुडी भितर येता आनी तुजी कूड ताका लब्ध जाता आनी तूं त्या टेम्पटेशनान पडटाय. दोळ्याच्या पुसलाल्या वरवीं आमचें जिवीत वगडायलें आमी. देखून बानिसत राय जायचे. आनी तिसरें, संवसाराची आमच्या जिविताची पोकळ दवलत हातूं आमी चड आनी चड पातकान पडचे कारण जावन एक भिरंकूळ वादळ मोगाच्या भावांनी बैल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवचें. हर एकले आमी ह्या 3 वादळांत सांपडलेली आसा. कोणूच एकलो ह्या वादळांतून भायर ना. हर एकले वादळांत सांपडलेले आसा. संवसाराची पोकळ दवलत आमकां वडपण जाय, आमकां ग्रेस्त काय, आमी मध्यम वर्गाचे आनी चड आमी पळया एक कोंकणीन ते गाजर जितली मांद्री आसा तितले ते पाय सोड म्हणून. देखून आमी हे संवसाराची पोकळ दवलत काणग्यांक आमच्या कडेन कितें आसा तितल्यार आमी रावल्यार बरें. ताचे चड तूं आशाताय जाल्यार तूं त्या संवसाराच्या पोकळ दवलतेक पडटाय आनी तूं जैतेवंत जायनाय, तूं जैतेवंत जायनाय. देखून हे 3 संगती आमच्या उडासावन दवरिजे आज. एक रक्तमांसाची वंदवणी, एक दुसरी दोळ्यांची पुसलवणी आनी जिवनाचे पोकळ दवलत. हे 3 संगतींनी आमकां देवातान पयस व्हरूंक पळयता सैतान. आनी आमकां देवाच्या लागीं येवंक सोडिना. कित्याक आमी देवाच्या लागीं आयल्यार ह्या 3 आमी जैत व्हरता म्हणून सैतानाक बरें करचना. तो बरें करचना. देखून आमी 17 काणगेचे मोगाच्या भावांनी बहिणी, देखून देवाचें मंदीर तूं नाश करिनाका. थंयसूं त्या देवाचें मंदीर कोरिंथकाराचें पत्र, पयलें पत्र 3रो अध्याय 17वें वाक्य अशें सांगता. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तांचें मंदीर तुमी. देखून आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. खंयचे एका इगर्जेक येताना तूं कितल्या भक्तीपणान येताय, दिमी मारून येताय, ते आगमेंत आसल्यार ते माथ्याक कुरिस्कानून बारी नितळ जावन प्रयत्न करताय. कशें तूं देवाच्या मंदिराक येताना तुजें नितळाय सांबाळताय गे, पवित्रपण सांबाळताय गे. तुंत एक मंदिर जावन आनी एका मंदिराक येताय तें तुका कळीत ना गे. तुंत मंदिर न्ही गे, तुजें थंय सर्वेस्पर देवाचो आत्म वस्ती करना गे. देव बाप शब्दार पार तुज्या मतीन ना गे. काळजान तुज्या जेजू मोगार पार ना गे. सत्तेर पार पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान ना गे. बाप पुत आनी पवित्र आत्मा आमचे कडेन आसा. आमी ते देवाचें मंदीर. देखून हे मंदीर कोण नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. जावंक पुरो ह्या 3 वादळां तुज्या जिवितांत उठल्यान जावंक पुरो. ह्या 3 वादळांत तूं सांपडले जाल्यार देवाचें मंदीर तूं नाश करते आसा. देवाचें मंदीर खंडीत जावन तुका बाचाव करूंक तुज्यान जायना. हे मंदीर नितळ आनी पवित्र जायचे. देवाचें राज आमच्या जिवितांत येजे. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 6 अध्याय 9 आनी 10 वाक्य. अन्याय करतले कोणीय देवाचें राज जोडूंक पावचे ना ते म्हूण तुमी नेनान गे. फटवून पडनाकात. व्यभिचारी, बंबे पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंग कामी, चोर, आपस्वार्थी, आमालखोर, खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणीय देवाचें राज जोडूंक पावचे ना. पळया तर आमी 17 करीचे आमच्या जिवितांत आमी कितें करता म्हणून. देखून जोशुआ प्रवादी सांगता 3रो अध्याय 5व्या वाक्यान वाचल्यार तुमकांच तुमी दुया म्हणटा आनी फुडें उलोवन तो जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सर्वेस्वर तुमचे मदें अजापां करतलो. तर अजापांनी अद्भुत आमी पळयचे. अजापांनी अद्भुतां आमी काणगेचे रिसीव करचे. संदेश मेळटाना ते रिसीव करन त्या प्रमाणे ते संदेश तुमचे थंय या म्हजे थंय जारी जायचे जाल्यार
आम्ही नितळ जायचे, निर्मळ जायचे, पवित्र जायचे. जोशुआ प्रवादी सांगता 3 अध्याय 15 आणि 16 वाक्यांत, सल्ल्याची पेट वावयतल्या या झकांनी जॉर्दनच्या तडीक पावून आपले पाय उदकांत लायतस लुवण्याच्या काळार सगळ्या काळार जॉर्दन बरोवन सगळ्या तडी वयल्यान वमथता. वयर थावन वाळोवन येतलें उदक बंद जालें. पवित्रपण असल्यार मात्र मोगाच्या भावांनी बेरी जे सल्ल्याचे पेट काणून येतले तितले ते पवित्रपणांत आसले ते उतरोवन येताना तिथं पाय तांचो जॉर्दन न्हंयक लागताना उदक वाळचे रावून गेले. मोगाच्या भावांनी बेरी पवित्रताय कैमसर आसा. देखून आमी त्या पवित्रपणांत जियेल्यार आमी त्या सुकानांतल्या झरींतल्या उदक पिवेत न्ही. आनी पळया तें वयर थावन वळोवन येतलें उदक बंद जालें आनी एका विस्तार सुवातेर जारेतनाच्या कुशीक आसलेल्या आदाम शाहरा लागीं रास जावन रावले आनी अरबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळोवन वेतालें उदक पुरतें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जॉर्दन उतरोवन गेलो. एक थेंबो उदकाचो सयत तांच्या पांयाक लागनासतना ते जेरिको उतरोवन जॉर्दन न्हंय उतरोवन गेले. तर कितलें पवित्रपणान, कित्याक सर्वेस्पोर देव त्या धर्मपेटेंत आसलो. सर्वेस्पोर देव तांचे संगता वस्ती करतलो. सर्वेस्पोर तांच्या जिवितांत आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देव तो अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव. उत्पत्ती ग्रंथ 20 आणि 8 अध्याय 12 आणि 16 वाक्य वाचल्यार तेन्ना ताका एक सोपान पडलें. एक निसान ताणें पळयली भुमीचेर उबी आसलेली आनी ते निसान सर्गाक तेंगताले. देवदूतीचेर सरताले आनी देंवताले. जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगू लागलो, सर्वेस्वर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेना आसलो. आमी वस्ती करचें घर देवान म्हाका आनी तुका एक घर बांदून दिला. हर एकले आमी आमच्या घरांत आसा. आमी एकाच चॅलेंज केली जे सोम्या तुवें म्हाका घर बांदून दिला तें हांव तुजें घर करून काडून घेता. सोम्या म्हाका तुवें एक भुरग्यान दिलाय त्या भुरग्याक हांव तुका समर्पण करून दिता. सोम्या आज म्हज्या जिवितांत म्हाका तुवें एक मिसांव दिलाय तें मिसांव हांव तुका समर्पण करून दिता. ते दळा सगळें देव चलयता. देखून आमचें पवित्रपण आमी सांबाळया. आमी खंयच्याच रितीन कश्टांत आसांव, निराशपणांत आसांव, ह्या आज कोविडाच्यो संगती सडटात तातूंत आमी रवडून आसांव. भियेनाकात मोगाच्या भावान भयणी. इतल्यांत आसतावन आमचें कूड आमचो आत्मो नितळ करूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या 3 वादळांतले आमी भायर सुटया. ही 3 वादळां एक आमच्या जिवितांत आयिल्लीं हाचेर आमी जैत व्हरूंक प्रयत्न करया आनी देव आमकां सदांच राखतलो, सांबाळटलो. देखून तुमच्या हर एका गरजां खातीर आज आमी मागता. जायते जाणां कश्टांत आसात, जायते जाणां निराशपणांत आसात, चलवणेंत आसात आनी सगळे आज तुमी एक घडीभर समर्पण करून दिया. तुमच्या सर्गीच्या देवा बाबाक तुमचें जिवीत समर्पण करून दिया. तुमचें कुटुंब, तुमचें घरदार सगळें समर्पण करून दिया. ह्या संवसारांत असलें सगळें ते पवित्र जावच्या खातीर, तुजें घर आज पवित्र जावच्या खातीर, तुवें रावचो जागो तो पवित्र जावच्या खातीर, प्रत्येक जावन तुमचो आज पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन देवाक लागीं सरच्या खातीर त्या वेळार आमी मागे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गांव तुका जेजू महिमा, तुका जेजू गुलाब, तुका जेजू वंदन, तुका जेजू वैभव, तुका हर एकल्यांच्या पिडा शिडा तूं गुण कर जेजू. आपड सुमें जेजू. हर एकल्याक तुजें पवित्रपण तांचे थंय वाळय सुमें जेजू. तुका पळोवंक तांकां फावो कर, तुका बगूंक तांकां फावो कर, तुका आपडूंक तांकां फावो कर सुम्या जेजू. आनी सगळे आयच्या राती सुम्या जेजू तुज्या आजारपणाचो अणभव तांकां मेळय आनी हर एक कितें तांचेर आयलेले ते 3 वादळां, 3 थंडखर सुम्या जेजू जावंक पुरो ते हर एका रितीन तांकां कश्टांत घालतात. आनी ही कुडीच्यो ओडण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी आनी संवसाराची फुकट दौलत ही सगळीं वादळां आमचे ताण पयस कर, आमच्या कुटुंबांतान पयस कर, आमच्या घरांतान पयस कर, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांतान पयस कर सुम्या जेजू. आनी ह्या 3 वादळांनी आमी सैतवन जावच्या खातीर त्या पवित्रपणांत आमी भितर रिगोवंक आनी ते तुजें पवित्रपण आमी ह्या संवसारांत आपणावंक आमकां कृपा दी, आदार दी जेजू. आमी मागता सुम्या जेजू. कोविडावरी कश्टांच्या सगळ्या लोकांक सुटका लाभय सुम्या जेजू.
हर एक रितीचे सुटका तांकां लाभय जेजू. जायतो लोक आज मरण पावती आसा सुम्या जेजू. सुम्या जेजू तुजे थंय आसले, तुजे थंय आयिल्ले, कोणाकच हे वायट घडना जावं दी बाबा. आणि सगळे तू राख आणि सांभाळ. हर एकल्याक बरी भलायकी मतीक समाधान मारता. आणि संवसारांत आयिल्ले सगळे बाबा सगळे वायटाचे सत्य पाडाव जावं देत सुम्या जेजू. आणि सगळे भारत देशांत कस्तूंच्या लोकांक सुटका लाभय जेजू. आणि आज आमच्या मागण्या कोण सगळी जॉईन जाल्या त्यांचे समेस्तांचे तुझे आशीर्वादां घाल. आणि सगळ्या वाईटांतल्या अवघडांतल्या अनुवारांतल्या पिडेशिरांतल्या औचित्य मरणांतल्या आणि वाईट सक्तीच्या हातांतल्या दुस्तगायच्या पदव्यांतल्या माटमंत्रा पितिस्पना नाडीगाडीच्या सक्तींतल्या तांकां एकल्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता जेजू. बरी मगाळी माय आमच्या बसून सदांच विनंती कर. सर सदा भक्त राजबडे अंदम दुतान बगेन तत्मान मारतेरण बगेन मंगेले रफाला गब्रियल बिडियान आमच्या एकल्यांच्या इंटरनॅशनल खातीर जेजू लागीं विनंती करा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयच्या दिसा त्या मागण्याक जॉइन जाल्यार तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा हांव. सद्या एक जावन आयच्या प्रेझेंटेशन चलोवन येयल्ल्या ब्रदर केविन हांचो हांव उपकार बावडटा. आनी सद्या जावन आज तुमचे खातीर विशेशतान सकाळां खातीर आमी मागलां. आनी मुखार आमी सदांच मागता तुमचे कितें इंटेन्शन आसल्यार आमकां वॉट्सॅप नंबरार धाडून दिया. आनी तुमचे खातीर आमी मागता. कोणाकी कितेंय गरज आसल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करूंक लज नाकात केदाळात. देखून तुमचे खातीर विशेष तरान आमी मागता. देखून आज सकट सांगता मेळोन जेजून सकयलेली मागणी आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वीकार जाता संवसारांचो आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां मागस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमी नुमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता आसते आमचे हेतून सदैव आनी सदैव फॉल जगेश वगे तूं मरे दावाचे माय आमा पप्या खातीर विनंती कर. तर आमच्या मागण्याच्या वेळार आई मा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्त देव बरें करूं आनी बरी रात मागता समेस्तांक. गुड नायट.